एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. तुम्ही म्हणटली हांव रेडी जावन खंय वयता. राव सो आयज न्ही इशुकाचे 3.5 मंथाचे वॅक्सिन आहा आयज. सो जाला आमी रेडी वचपाक बरे. आनी आमचो हिरो रेडी हांगा अपय. आतां काय येयला न्हीद न्हू रे. तो हो टायम तेजो न्हिदपाचो. ताका येयला न्हीद आतां न्हिदुनी. स्पीड बीन केलें ताका सगळें चेंज केलें, पुसून काडला आयज. ताका न्हांवपाक घालूंक ना आयज आनी फाल्यां बी ताका न्हांवपाक घालचें ना. पळय आयज कशें कितें तें फिवर बी येतलें कितें कळटा आयज. आनी जेन्ना तेजें वॅक्सिन डे आसता पळय म्हाका टेंशन पडटा. एक भंय कसो आसता कित्याक तुमकां खबर आहा न्ही किरकिरी करता, तांकां दुखता फूल डे, म्हणजे फूल तो दिसूच तेंचें हें आसता, म्हणजे रडपाचें तांकां त्रास जाता. सो पळोवया. सो आयज न्ही शिव ना, शिव आसा कामाक. सो आकाश येतलो. ओके 11 सुमार सांगला यो म्हणून. ओके 11 तो येतलो आकाश. आमकां थंय बेगिना जी वॅक्सिन बीन दिवन ड्रॉप करून तोय कामाक वयतलो. सो तोय मातसो गडबड आहा. सो म्हटल्यार आमी रेडी जावया. जालें रेडी. ओके ताका आतां तुमी चिंतला का आतां बेडार घातला म्हणून जस्ट तेजे आतां हांव चेंज करताले कपडे बीन. सो ताका आतां हांव भायर व्हरता. ओके सगळें घेतलां हांगासर. सो हें हांवें एक ताका ऑर्डर केल्लें कॅप. कितें म्हणटा कॅपूच म्हणटा हेका. मिशोंतल्यान ऑर्डर केल्लें. बरें आहा. एक ब्लू येयला एक पिंक येयला. सो 100 रुपया दोन मेळ्ळा म्हाका. 120 रुपीज दोन मेळ्ळे. ओके सो तें न्ही हांवें धुवपाक घातलेलें मशिनान. सो तें न्ही सायडीन अशें सगळें हें जालें, सिलाई भायर येयलें आनी घाते. हो बेस्ट आहा पिंक कलर. सो म्हटलें हें घालया, कान बीन बरें धांपता हितून. ओके चला या आमी भायर. आनी आई आपूण येता म्हणपाली आई. हांवें म्हटलें तूं येनाका हांव वयता. आई म्हणपाक आपूण येता. आई सामकी जाम जाला परत. अशें मेडिसिनान मातशें कमी आसा. बॉडी बिडी पेन बी जायना, पण तिका आतां उलोवंक जायना. ताळो सामको बसला आनी खोकता सामकी. इतलें ताका कफ भरला छातीन. तिका आतां आज उलोवंक जायना. ती फक्त एक्शनी म्हाका हें करता, एक्शनी करता. ताका उलोवंक जायना ताळे कडेन. सो आयज 2 दीस हांवें कशाय बी करूं नासलें कित्याक मेडिसीन चालू आहा न्ही. सो आयज तिका परत कशाय बीन करता. ओके इफ तिका चड कमी जायना जशी म्हणपालो आपूण ताका डॉक्टर कडेन व्हरता म्हणपालो. फाल्यां परवा व्हरता म्हणपालो. सो पळोवया आयज. अशें आपल्याक बरें दिसता म्हणटा, तिका आयज उलोवंक जायना. काल बरी आसलेली. तिका आतां उलोवंक जायना आनी रातचेच तिका चड खोकली मारता आनी कफ अशें भायर येता. हांवें न्ही आईचें फस्ट टायम पयलें थंडी, म्हणजे अशें कफ अशें भायर बी येता. इतलें तिका थंडी जाला केन्ना अशें तिका कफ अशें भायर येना. थंडी जातालें मातशें कमी येतालें, पण बरें जालें. एटलीस्ट कफ तरी भायर येवंक जाय कळ्ळें न्ही. अशें नाल्यार भितरूच तें उरता. सो पळोवया. तिका आतां उलोवंक जायना. तिका येनाका म्हटलें तरी पण आपूण येता म्हणटा असं म्हटलें. इफ बस बरें बी जायना जाल्यार तिका डॉक्टरा व्हरतल्या. ओके सगळी आमी भायर सरया. आयज न्ही हांव दनपार येवंक ना, म्हणजे आपूण येना म्हणपाली. जस्ट म्हाका तेणें सकाळी 7 कॉल केलें आनी म्हणपाक लागली की आपल्या चेडवाक फिवर येयला. सो म्हटलें आतां सगळ्यांक तेंच जाला, थंडी ताप सगळें. सो म्हटलें आपूण येना म्हणपाली. असं म्हटलें येनाका म्हटलें. आपूण संडे येता म्हणपाली कित्याक ती संडेची येना न्ही. सो आयज ती येवंक ना न्ही, आपूण संडे करता म्हणपाली. ओके म्हटलें. आनी हांवें नुस्तें बिस्तें काडून दवरलां. कांय ना पयर शिवांतान हाडलेलें न्ही डेल्फिनोच्यान बांगड्याचें हुमण करतलें आनी किंगफीश कटलेट करतलें आयज. तो काडून दवरला सगळें येवन करपाचें. आनी हांवें ब्लिंकिटांतल्यान आयज हांवें स्विगींतल्यान ऑर्डर केलें. स्विगींतलें सामान. तर सामान तश्शें दवरलां हांगासर. काय आतां काडूंक ना. म्हटलें पयलीं वचून येवया मागीर सगळें काम करया. तुमी म्हणटली केळीचें पान कितें हाडलां हें तुमकां फाल्यां कळटलें. हांवें खंय तें ब्लिंकिटांतल्यान पयलें केळीचें पानूच ना. मागीर हांवें स्विगी इंस्टामार्टार गेलें, मेळ्ळें म्हाका. आनी फाल्यां आमकां खूब गरजेचें आसा, खूब म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा. सो म्हटलें आयज ऑर्डर करून दवरया म्हटलें. तर तुमकां फाल्यां कळटलें कित्याक लागून हांवें ऑर्डर केलें तें. तशें आहा सामान. ओके हो आतां रडटा, हेका आतां न्हीद येयला. ओके चला हांव शिवांताक कॉल करता, सांगता की आमी रेडी आसा, आकाशाक धाड म्हणून. ओके मागीर थोड्या वेळान भायर सरतलीं आमी. सो आईक मेळटा तुमकां. आई हाय बी म्हणूंक जायना, फक्त एक्शन कर गे. चड फोर्स करनाका गळ्याक. खोकता उलयल्यार आयकूंक कळत ना कितें उलयत ती. इतलें ताळो बसला हेजे. तिका येनाका म्हटलें आपूण येता खंय. हां कितें गुडी घेतलें. आं आत्तां रडटालो. हां भायर खंय भोंवूंक व्हरता म्हटल्यार उगी रावलो. नरेश्वीक तुका न्हीद येयला. ओके जाल्यार भायर सरता आमी. आकाश येयलो खंय हसता. आनी शिवनाथान आईक बरें जागो करून दिला. फाटल्यान न्ही सगळें सामान भरलेलें. आकाशान खाली केलें. आकाश हाय म्हण. हाय. चला. सो आमची ही गाडी तुम्ही म्हणू शकता गोडाऊन. कळ्ळें तुमकां.
फक्त हांगा एक सीट खाली आसता आनी हांगा शिवनाथाक बसपाक आनी आकाशाक फाटल्यान सगळे फुल आसता. आई बसता म्हणून तरी खाली केला. ते पळय तुम्ही पळोवंक शकता. काळो जाला रे पावस येता दिसता. काळो जाला बरी दिसता. अशें दमट बी असल्याने बरी दिसता. पाय 2-3 दीस जाले पावस ना. कडक वत पडला रे. ओके तो सेम आमचे पिंटू रोजारियो थंयच वयता. आत्ता पावली आमी आनी ताका आयज वॅक्सीन दिवंक ना. कित्याक ताका मातशें थंडी आसा. सांगलेलें तांकां हांवें मातशें ताका थंडी आहा. थंडी म्हणजे अशें खोकता बीन तो कफींग करता खोकता. मागीर ती म्हणपाली थंडी बीन आसा जाल्यार ताका वॅक्सीन दिना म्हणून. सो ताका 2 ओरल दिला आनी इंजेक्शन ताका 3 आसलेलें आयज. सो तेंच्यांनी आयज घालूंक ना. सो ती म्हणपाली थंडी कमी जावं नी मागीर यो म्हणपालो. सो नेक्स्ट मंथ 10 तारखेक आपयला. ओके आनी जेन्ना तो रडटालो पळय म्हणजे आमकां भितर आपयल्ले. आमकां तेंच्यांनी भितर आपयल्ले ड्रॉप्स घातले. रडपा लागलो तेन्ना जोरा ना की ताका न्हिदूय आसलें तेन्ना जोरान रडपा लागलो. तांकां न्ही अशें आंगान न्ही बारीक 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 आहा म्हणजे हात बी लायल्यार न्ही तुमकां तें कळचें ना ताका पुळयो जाला म्हणून बारीक बारीक. सो ती म्हणपाली ताका मातशें रॅशीस आहा म्हणपालें. बारीक बारीक पुळया रॅशीस आहा म्हणपालें. तरी पूण रॅशीस आसले सुद्दां बीन दिना खंय वॅक्सीन बीन. सो आतां आयज ताका कांयच वॅक्सीन दिवंक ना. जस्ट ताका ओरल घातला. ताका थंडी आसा आनी ताका आंगार न्ही बारीक बारीक रॅशीस दिसता. सो आतां डॉक्टरा वचून चॅक कर म्हटलां. म्हणजे आमचो डॉक्टर आहा न्ही थंय वचून ताका दाखोवंक जाय. सो चिंतलेलें की डायरेक्टली डॉक्टरा कडेन या म्हणून. सो टायम जातलो मागीर रित्विकूय येतलो कित्याक लेट सपोज गेले न्ही थंयसर खूब लोक आसता. सो शिव जस्ट आतां म्हाका शिवान कॉल केलें सांगलें अशें जालां ताका आयज वॅक्सीन दिवंक ना. आयज सांजचें पळयता इफ आकाश आसल्यार फ्री आयज सांजचें वयतले नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं वयतले. ताका घेवन डॉक्टर दाखयता कित्याक ताका न्ही मातशी थंडी आसा आनी ऑलरेडी तेजी मेडिसीन चालू आसा थंडेचें. सो ताका लागून सांगलें हांवें अशें आहा म्हणून की तुमी न्ही वॅक्सीन दिवच्या पयलीं न्ही विचारता आमकां ताका थंडी आसा कितें अशें खरें सांगचें पडटा न्ही ताका लागून. सो आयज कांयच जावंक ना तेजें वॅक्सीन बीन. सो तो स्टाफ म्हणपा लागलो आनी तेंचे स्टाफ एकदम बेस्ट आहा. पिंटो रोजारियोचे स्टाफ तेंच्यांनी बरें. सांगलां वॅक्सीन केन्नाय दिवपा आतां गडबड करनाका म्हणपा लागलो. केन्नाय दिवपा आतां पळय खोकता थंडी आहा ताका. सो ती म्हणपा लागली वॅक्सीन केन्नाय दिवपा आतां गडबड करनाका. सो पयलीं थंडी कमी जावं न्ही. सो ताका लागून ओके जस्ट ताका तेतून घातला हांवें. जस्ट ताका फीट केलें तेतून घातला सुशेगाद बसला. ताका आतां झेम येयला म्हटल्यार अशें दवरत रावलें न्ही तो न्हिदतलो. सो हें पळयात आतां न्हिदतलो तो. दोळ्यान सामकें न्हीद भरला हेजें. सो ओके तो चला तो आज ताका मातशें फीट केलें. तो खेळटा असो खेळोनी थंय न्हिदला. ओके हांव मातशें चेंज करता. आतां जेवणाची तयारी करूंक जाय. आई लागली सर. सो आई करता बांगड्याचें हुमण. सो आतां हांव करता कटलेट. ओके बिने बीन रांदता करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो इश्वीक न्हिदला. आमकां टायम ना नेवरी खावपाक. ओके एकता नायका आमी चवथीक गेल्ले पळय गणपती बाप्पा नेवरी दिल्ले. हें नेवरी खावपाक सुद्दां टायम ना. आतां याद येयलें म्हाका. भूक लागलेलें म्हटलें काड म्हटलें खावया म्हटलें. ओके सो सगळें सामान काडलें हांवें. हें पळयात ब्लिंकिटांतल्यान कितें कितें सामान ऑर्डर केलें जस्ट काडलें. ओके सांगलें न्ही हांवें किंगफीश कटलेट करता. ऑलरेडी हांवें किंगफीश कटलेट शेअर केलेलें आसा. तुमी किंगफीश फ्राय 2 खातले पण कटलेट तुमी 4 खातले इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. इतलें बरें जाता. सो ताका लागून थोडेशे दवरलेले हांवें पीसीस आनी थोडेशे आसा मसाला लायलेले किंगफीश फ्रिजीन. आनी आयज शिव येवचो ना जेवपाक. सो आमीच ताका लागून ओके दाखयता तुमकां बांगड्याचें हुमण रेडी जावपा येयला. साई म्हटलें तूं करी कर आनी वच म्हटलें ना आनी मातशें रेस्ट घे हांव कटलेट करता. तो आतां न्हिदला आनी शीत करपाचें इतलें जस्ट एक जाला रेती येतलो 2 सुमार. सो हे पळय बांगडे जस्ट बारीक बारीक बांगडे आसलेले ते हुमण जावपा येयला. आनी इसवण हांवें मीठ आनी हळद घालून ताका बॉयल केला आनी हांगा सगळें हांवें रेडी केलां कटलेट करपाक. इफ कोणाक रेसिपी जाय न्ही किंगफीश कटलेट तुमकां हांव शेअर करता. म्हाका तुमी कमेंट करात. सेम तुमी बांगडे करात आनी किंगफीश करात तशें हांवें दाखयलां पळय खूब बरें लागता. ओके चला हें खावन घेता. हें करता सगळें मागीर मेळटा तुमकां. चला सो जालें हांगासर कटलेट फ्राय आनी थोडेशे 2 ताल्ले आसलेले. ओके आनी एक किंगफीश फ्राय केला. जस्ट 2 किंगफीश दवरला शिवनाथ न्ही कटलेट तर बरें खायना ताका ते फ्राय आवडटा. ओके सामकें कमी ऑयल घालून केला आईक लागून. चड तेलाचें नाका न्ही खूब कमी तेल घालून केलां हांवें. आनी हांगासर रेडी आमचें बांगड्याचें हुमण.
ओके चला जेता मागीर मेळटा तुमकां. सो आयज न्ही हांवें न्यू पॅकेट हें ओपन केलां रेटल तितर्स. हितून न्ही मातसो तो बरो खेळटा. सो म्हटल्यार एका मातशें उदकान घालून न्ही मातशें वॉश करून दवरुया कित्याक तोळान बी घालता न्ही ताका लागून. आनी हांव न्ही हें घालता मिमीचें बरें पडटा. हितून न्ही भाजयो मागीर फ्रुट्स मागीर कितें बॉटल्स फिडींग बॉटल्स बी आसता पळय बरें हें जाता म्हणजे जम्स बी आसले न्ही किल जाता. थोडें घालता मागीर मातशें न्ही हांव उदक घालून दवरतलें मागीर बरें घाल. सो बरें क्लीन करून मागीर ताका सुकोवंक दवरतलें. घाल बरें आहा पळय आवाज बी येता. हें उडय घे डस्टबिनान घाल. सो हें पळय एक 10-15 मिनटां दवरतलें आमी हाका वॉश करतलें. सो जस्ट जालें हांव फ्री. ऋतू गेला ट्युशनाक आईन न्हिदला इशिकून न्हिदला. ओके सो म्हाका कितें तुमकां न्ही एक शेअर करपाचें आसलेलें. म्हाका न्ही कमेंट केल्लेलें 1-2 जाणांनी तेजेर मातशें उलोवया म्हटलें आनी ब्लॉग एंड घेवया. सो जस्ट आत्तां हांवें ब्लिंकिटांतल्यान लेमन ग्रास ऑर्डर केला. हें पळय बरें येयलां. आमगे आसलेलें हें प्लांट गेलें सुकलें पिड्ड्यार जालें. सो आतां आईक कशेंय करूंक जाय न्ही. चिंतलें की बेश्टें आलें मागीर खडे मसाला बीन घालून करया म्हणून. मागीर जस्ट हांवें ब्लिंकिटांतल्यान चॅक केलें पळय जाल्यार आसा म्हटलें ऑर्डर करया म्हटलें. बरें आहा थोडे यूज करतले आयज आनी थोडे हांव तशें डीप फ्रिजीन दवरतलें. आनी हें लेमन ग्रास न्ही सुकले बीन न्ही यूज करपाचें कित्याक खबर तेजो फ्लेवर आसता. तरी पूण पळय मेळ्ळा म्हाका 80 रुपीज. ओके सो जालें. सो म्हाका न्ही एक 2 जाणांनी कमेंट केल्लेलें आमी चवथी गेल्लेले पळय तेतून. ओके सो नांव नाईक म्हणून अशें नांव आसा. प्लीज शेअर डिटेल्स ऑफ युअर मेकअप वॉट प्रोडक्ट डू यू यूज. ओके डिटेल म्हाका शेअर कर म्हटलां. आनी एकल्यान धाडला सायलंट तेजें नांव सायलंट गेमर म्हणून आसा अशें आहा नांव. ओके तेणें धाडलां वीच फावंडेशन यू अप्लाय फॉर फेस. ओके सो म्हणजे हेज्या बद्दल मातशें उलोवया आनी ओके मागीर ते तशें उरता मागीर ते कमेंट. ओके सो फावंडेशन हांव हें लायता लॅक्मीचें आनी हो म्हाज्या स्किनाक मॅच जाता. सो लॅक्मीचे हें आसता पळय शेड्स खूब अशें आसता. जशें तुजे फेस कलर आसता पळय त्या प्रमाणे तुमी शेड यूज करूंक जाय. सो हांव हो शेड यूज करता. ओके नांव आसा पर्ल नॅचरल पर्ल म्हणून नॅचरल पर्ल तुमकां दिसता आसतलें. ओके राव दिसता आसतलें. सो हें पळय नॅचरल पर्ल म्हणून तो हांव शेड यूज करता. ओके हो फावंडेशन हो शेड यूज करता. मागीर हो लावन जालें की मागीर हांव पावडर यूज करता कॉम्पॅक्ट. ओके आतां सो म्हाका एकल्यान विचारलां खंयचें फावंडेशन यूज करता. सो लॅक्मी नॅचरल पर्ल हो शेड हांव यूज करता. खंयचेय शेड यूज करूं शकना आमी कळ्ळें न्ही कित्याक आमचे स्कीन कलर कशें आहा डार्क आसा लायट डार्क आसा फेर आसा त्या प्रमाणे हें यूज करूंक जाय. ओके सो हांव हो यूज करता हो बरो. आतां डिटेल म्हटल्यार म्हाका म्हणजे डिटेल कशें हांव मेकअप करता. आतां पळय इतलें हांव व्लॉगिंग करता. हांव मेकअपाचे हितून हांव केन्नाच अशें व्लॉग करना. मेकअप तुमकां हांव शेअर करना. मेकअप कशें करपाचें कितें करपाचें हें तुमकां हांव शेअर करना कित्याक म्हाकाच कळना कशें मेकअप करप तें कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी जेतून तुमकां नॉलेज ना पळय तेजे वयर व्हिडिओ करप तें बरें न्ही हय का न्ही. कित्याक आपल्याक तें खबर आसूंक जाय आपल्याक तें नॉलेज आसूंक जाय तेन्नाच ते व्हिडिओ करूंक जाय. सो आतां पर्यंत केन्नाच हांवें मेकअपाचेर हांवें व्हिडिओ करूंक ना. सो म्हाका तेतून चड इंट्रस्ट ना आनी म्हाका तशी तितून लायक आसा पण म्हाका खबर ना डिटेल कशें मेकअप करप. हांव जस्ट बेश्टें करता आनी वयता. ओके आनी हांव शिकता. हांव न्ही चडशी म्हाका सपोज म्हाका मेकअप बीन करूंक जाय जेन्ना म्हाजे मॅटर्निटी शूटाक नाजाल्यार बाबूचे नेम सेरेमनीक हांवें कोणाक हायर करूं ना मेकअप करपाक कित्याक तितले प्रायस तेंचे खूब हाय आसलेले आनी म्हाका मेकअपाचेर पयशे खर्च करपाक बिलकूल बी आवडना खरें सांगता तुमकां. ताका लागून हांवें सगळे प्रोडक्ट ऑनलायन ऑर्डर केले आनी हांवेंच मेकअप केले. सो हांव शिकता. हांव युट्यूबाचेर पळोवन न्ही हांव पळयता आनी हांव लायता. सो हेज्या वयर हांव केन्ना अशें व्हिडिओ करना कशें मेकअप करप तें. सो म्हाका तरी विचारलां म्हणून हांव तुमकांय सांगता. सो तुमकां दाखयलां हांवें खंयचें हांव फावंडेशन यूज करता तें. आतां मेकअप कशें करता हांव तेतून डिटेल दाखयता हांव. ओके आतां करून दाखयना हांव कितें कितें प्रोडक्ट यूज करता फक्त तेंच तुमकां दाखयता. सो स्टार्टींग तोंड धुवपाचें बरें मागीर हांव लॅक्मी मॉइश्चरायझर लायता हांव लॅक्मीचें. ओके चड काय ना 120 रुपीज. ओके हें हांवें जस्ट तेन्ना शूट म्हणजे आसलेलें पळय तेन्ना सगळें ऑर्डर केल्लेलें. ओके सो हें पयलीं लावंक जाय. इफ तुमकां लॅक्मी लावपा नाका तुमी एलोवेरा जॅल लावपाचें. ओके बरें लावून ताका ड्राय करून घेवपाचें. सो हांव हें लॅक्मीचें लायता. हेजें कॉस्ट आसा 120 रुपीज. तें लावून जालें की मागीर हांव लायता प्रायमर. सो प्रायमर लायता. ओके सो हेजें कॉस्ट आसा 300 कितें तरी प्रायमर.
ओके हे सगळें हांवें तेन्ना ऑर्डर केल्लेले आहेत. तो फर्स्ट लायता हांव मॉइश्चरायझर, मागीर सेकंड लायता हांव हें प्रायमर. हें लावन जालें की मागीर लायता हांव म्हजें फावंडेशन. ओके फावंडेशन लायता. मागीर थर्ड आसा कन्सिलर. मागीर डार्क शेड्स बी आसता पळय अंडर आय सर्कल ते हायड करता ते बेश्टे अशें लावपाचें आनी टॅप करपाचें. ते टॅपिंग मेळटा. ओके टॅप करपाचें. इफ जाय जाल्यार तुका एक दीस हांव जे व्लॉग करता ओके जशें म्हाका खबर आसा तशें हांव तुमकां दाखयता. ओके तो हें आसा फेसीस कॅनडाचें. तो हें फेसीस कॅनडाचें ते लायता हांगासर. ओके मातशें शेड्स आसता पळय हांगा ब्लॅक सर्कल बीन सो हांगासर डार्क सर्कल्स आसा पळय ते मातशें हायड जाता. आनी हांवें सगळे प्रोडक्ट आहा पळय बरे क्वॉलिटीचे ऑर्डर लो क्वॉलिटीचे मेळटा. जेन्ना तोंडाक तुमी कितें प्रोडक्ट यूज करता न्ही सो हांव तुमकां सजेस्ट करता बरे क्वॉलिटीचेच हाडा. एकदां पयशे खर्च केले म्हण कांयच प्रॉब्लेम ना. सो बरे क्वॉलिटीचेच हाडा. लो क्वॉलिटीचे मेळटा पण ते फेसाक तुमी ते अप्लाय करनाका. तो हें आसा फेसीस कॅनडाचें. ओके मागीर ते लावन जालें की मागीर हांव कॉम्पॅक्ट पावडर लायता. ओके पावडर लायली की मागीर हें जस्ट ऑर्डर केल्लें हांवें तेन्नाच. सो हें तें कितें तें मेकअप कीट. ओके सो हें आनी हें आय लॅशीस बी सगळें आय लॅशीस. ओके हांगासर आय लॅशीस मागीर हांगासर ते लावपाक सगळें ऑर्डर केल्लें हांवें. ओके सो हें सगळें म्हाका हांवें हितून ऑर्डर केल्लें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें हांवें. आनी प्रोडक्ट सामके बेस्ट येयल्ले आसा. हेजे कितले तरी 500 कितें आसा हेजे कितें तरी 300 कितें आहा 300 कितें आहा हेजें. ओके सो इतलेंच मेकअप म्हाजें. आतां हें तें तुमकां दाखयलां पळय स्टार्टिंगच्यान लास्टाक मेकअप करून जालें की मागीर हें आसता मेकअप. सो लास्टाक मेकअप करून जालें की मेकअप फिक्सर म्हणून एक स्प्रे मेळटा ते स्प्रे करपाचें. तितून कितें जाता खबर आहा तुजें मेकअप बरें उरता. ओके आनी तुजें हें काजळ मागीर तशें लायता हांव आयब्रोजाक बी लायता काजळ लायता. ओके आनी हें तुजें कितें तें आय लॅशीस बीन ते सगळें ते लायता इतलेंच. सो हें म्हजें डिटेल. आतां हें तुमकां हांवें डिटेल दाखयलां पळय ही जेन्ना केन्ना यूज करता हांव जेन्ना कितें फंक्शन बी आसता तेन्नाच कळ्ळें न्ही. इफ आतां म्हाका खंय तरी भायर वचूंक जाय खंय शॉपार वचूंक जाय खंय तरी भायर वचूंक जाय तेन्ना फक्त हें लायता मॉइश्चरायझर लायता. मागीर तुजें हें लॅक्मीचें मागीर हें डार्क सर्कल हायड करपाक तेला कन्सिलर आनी फावंडेशन आनी लिपस्टीक काजळ तशें लायता. डिटेल सगळें हांव हें बी लायना. हें केन्ना जेन्ना कितें फंक्शन बीन आसता पळय तेन्नाच कळ्ळें न्ही व्हडलें. तो अशें आनी हें बी हांव यूज करना डेली जेन्ना तुजें कितें फंक्शन बी आसता तेन्नाच. ओके तेन्ना लायता हांव. डेली हांव फक्त फावंडेशन लायता आनी पावडर आनी कन्सिलर इतलेंच. ओके सो हें आसा मेकअप. सो हें आसा म्हजें प्रोडक्ट. ओके जेन्ना तुमी कितें मेकअपाचें कितें ऑर्डर करता न्ही बरे क्वॉलिटीचेच ऑर्डर करात आनी यूज करात. आनी म्हाका विचारलेले ते चवथीक हांवें ते व्हिडिओ घातलेले न्ही खंयचे तूं लिपस्टीक शेड तुजे बरें आहा खंयचे शेड यूज करता. सो लिपस्टीक न्ही हांव चडशे शेड्स बी हाडून दवरना आनी म्हाका आनी तेजे वयर पयशे खर्च करपाक आवडना. सद्या जे आसा पळय तेच यूज करता हांव. जेन्ना ते सोंपता पळय मागीर हांव दुसरें हाडटा. लिपस्टीक आसतनाच हांव आनी लिपस्टीक बी शेड बी हांव हाडना कळ्ळें न्ही. सो हांवें ते यूज केलेले हें झुडियोसून हाडलेले हांवें झुडियोज आनी ते शेड आसा क्रश्ड पिंक PO2 पळय दिसता खबर ना क्रश्ड पिंक खंय O2 O2 PO2 क्रश्ड पिंक बेस्ट आहा शेड पळय बरो आहे पळय असलो आहा. सो म्हाजे एक 3-4 आसा ते म्हाका म्हाजे युट्यूब फॅमिलीन दिला. हें हांवें म्हाजे पयशेसून हाडला म्हणटा पळय तशें हें हांवें हाडलां आनी असले 3-4 शेड आहा. तो 4 आनी हो एक 5च शेड आहा म्हाजे. ते सगळे लायट अशे कलर बीन आहा आनी एक रेड आहा. हें सगळें म्हाका न्ही म्हाजे युट्यूब फॅमिली म्हाका दिला कळ्ळें न्ही. हांव पयलींच हाडून शेड दवरना आनी म्हाका अशें लायक ना चड अशें लिपस्टिकाचे बीन कॉस्मेटिकाचे पयशे घालप. तर हें सोंपलें की मागीर हांव हाडटा न्ही. ते जालें म्हाका लास्टाक कमेंट करताले तुजें परफ्यूम कलेक्शन लिपस्टीक कलेक्शन हें कलेक्शन. सो कलेक्शन अशें कांय ना म्हाजें. परफ्यूम सुद्दां परफ्यूम न्ही जस्ट एकूच मेळ्ळें आसलेलें जेन्ना हें युट्यूब स्टार्ट करच्या पयलीं एकूच आनी एकूच तेच यूज करतालें हांव. जेन्ना तें सोंपता पळय मागीर दुसरें आनी ते बी कितें 200 रुपयाचे वयर हांव घेनालें परफ्यूम बीन लो क्वॉलिटीचे म्हणजे कमी रेटाचेच हांव घेतालें. सो जेन्ना हांवें युट्यूब स्टार्ट केल्लें आमगे युट्यूब फॅमिली येता सो आमकां घेवन येता खरें सांगता तुमकां. ओके म्हाका सांगपाक लज दिसना आमकां हाडटा. सो आतां जालां म्हाजें मातशें कलेक्शन म्हणटा परफ्यूम पळय तशें. जेन्ना रेहान दुबयसून येता जाल्यार तो हाडटात वर्सान वर्स आनी जेन्ना युट्यूब फॅमिली आमगेर येता तो लोक हाडटा कळ्ळें न्ही. तो ते एक शेड आहा म्हाजे ते तशें कलेक्शन म्हणजे तशें आसा. सो एकूच आसतालें परफ्यूम आतां खूब आसा तर तेका लागून. सो हांव अशें सोंपल्यारूच हांव न्यू हाडटा. सो पयलींच हांव हाडून दवरना. आनी आमचें एक म्हणजे कोणें कमेंट केलेलें फाटीं ऑल युट्यूबर्स आर ग्रेडी फॉर गिफ्ट्स खंय अशें म्हाका एक कमेंट येयलेलें.
म्हणजे कळ्ळें तुमकां न्ही म्हणजे ऑल युट्यूबर्स म्हणजे सगळ्या युट्यूबर्सांक कितें म्हटलां की ग्रिडी गिफ्टा लागून ग्रिडी. आतां पळय आमच्या घरा आमची युट्यूब फॅमिली आमकां मेळपा येता मोगान येता आपल्या मनांतल्यान तिमी आमकां कितें ना कितें घेवन येता. चॉकलेट आसूं कितें आसूं परफ्यूम बिफ्यूम कितें आसूं कपडे बी कितें आसूं भुरग्यांक बी घेवन येता. ते आपल्या मनांतल्यान घेवन येता तर आमी ते एक्सेप्ट करता. ओके आमी ते घेता आनी आमी ते यूजूय करता. सो तेंचें म्हणणें कितें आमी ग्रिडी म्हणजे आमी ग्रिडी आमी म्हणजे आमकां गिफ्ट जाय म्हणून आमी युट्यूब फॅमिली आपयता ना. आमी आमची युट्यूब फॅमिलीक आमकां तिमी आमकां मेळपा येता आनी तिमी आपल्या खुशीन आमकां घेवन येता. ओके हांव म्हाजें तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता. जेन्ना आमची युट्यूब फॅमिली आमगेर येता न्ही येवच्या पयलीं न्ही म्हाका कॉल करतात. आमी येवपाचें आसा तुका कितें जाय दुबयच्यान तुका कितें जाय लंडनच्यान अशें म्हाका विचारता. सो हांव तांकां कितें म्हणटा म्हाका कांयच नाका तुमी येयात तेंच व्हडलें म्हाका गिफ्ट कळ्ळें तुमकां. ती आमकां न्ही गिफ्टाची आस ना. इफ तुमी कांय हाडनार सुद्दां न्ही आमी हॅपी आमकां कांयच नाका. तुमी आमगेर येता न्ही इतले पयसल्यान इतले खर्च करून तुमी आमगेर येता तेंच व्हडलें. सो लास्टाक मातशें आमकां कमेंट केलेलें म्हाका. सो इतले ते ब्लॉगर आसा गोंयान कोणाच्या गोंया घरा कोण फॅमिली येतात युट्यूब फॅमिली येतात तांकां मेळपाक. सो ते आपले खुशीन तुमी हाडटा हय का न्ही. सो ग्रिडी अशें म्हणप तें बरें न्ही कळ्ळें. आमी तेंचे कडेन मागना आमी अशें म्हणना की येता आमकां हें हाड तें हाडना. तिमी आपल्या खुशयेन घेवन येता. सो आमी ते एक्सेप्ट करता आनी घेता आनी आमी ती यूजूय करतात. अशें ना की आमकां एटिट्यूड हें ना व्हडलेंपण ना कळ्ळें न्ही. तशें ओके. सो तुमकां आतां कळ्ळें आसतलें हांव कितें प्रोडक्ट यूज करता तें ओके. आनी हेजे एक दीस तुमकां जाय जाल्यार हांव डिटेल तुमकां मेकअप करून दाखयता. ओके इतलें परफेक्ट ना पण दाखयता तुमकां जशें हांव करता पळय तेंच तुमकां हांव दाखयता. ओके सो हे सगळे जे प्रोडक्ट हांवें दाखयला पळय ते सगळे हांवें ऑनलायन ऑर्डर केला. जस्ट हे दोनूच हांवें जस्ट भायर शॉपासून हाडला. बाकी सगळे ऑनलायन आनी हे जुडियोसान तुमकां असले बरे कलेक्शन म्हणजे लिपस्टिकाचे बरे शेड्स मेळटा जुडियोसान. ओके इतलेंच बाकी सगळे ऑनलायन हांवें ऑर्डर केलेले. ओके तो चला इतलेंच हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता कित्याक आतां मातशें रेस्ट घेता. सांजचे शिव ओपा आलो डॉक्टरा कडेन या म्हणून सांजचे वयतलें हांव डॉक्टरा कडेन आनी कांय व्लॉग करना हांव डॉक्टरा कडेन वयता आनी तुमकां सांगता फाल्यां. ते पळय ऋतुकाचे थंडीचे मातशें उलोवंक जाय इशुकाचे थंडेचे ताका थंडी बरला मातशें पळोवंक जाय आनी रॅशीसाचें म्हाका डॉक्टराक उलोवंक जाय पळय डॉक्टर कितें म्हणटा काय पळोवंक जाय. सो बारीक 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 टायनी अशे पुळयो दिसता ताका आंगार ते कशें ते पळोवया. ओके मागीर तुमकां सांगता फाल्यां. ओके चला हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.